देकूचें शुभ वर्तमान. धर्मदूत जेजूशी एकवटले आनी आपणें जें केल्लें आनी आयकल्लें तितलें तांणी ताका कोलीत केलें. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, एके एकसुरे सुवातेर तुमी एकवडे येयात आनी मातसो विसो घेयात, कित्याक येती वेती इतलीं जाणां आसलीं की जेवंक लेगून तांकां फुरसत नासली. आनी होड्यार चोडून तो एके एकसुरे सुवातेर कुशीन गेले. ते वेतात म्हूण पळोवन सोबार जाणांनी खंय तें पारकिलें आनी पांय वाटेन सगल्या नोगरांत थावन थंय तीं वेगी वेगी गेलीं आनी तांचे आदीं पावलीं. आनी होड्यांतलो भायर सरतना जेजून एक व्हड उर पोंच देखली आनी गोवली नासलोल्या शेल्या पोरी आसली देखून काळजान थावन तांचे ताका चुचुरे दिसले आनी सोबार वस्तू तो तांकां शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें.